मनसे बजेट कसं पळयता तुम्ही स्वल्प पळयता ना ना बजेट हांवें काल सांगले भशेन बजेट म्हणल्यार तो एक टायम पास हो बजेट तो काय तोय सिन्सियर ना तोय ऑनेस्ट ना टुवर्ड्स इज ओन बजेट दीस इज द फर्स्ट बजेट इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा which when presented will not be discussed. So that is why what I am trying to say is गोंयान एक नवो concept of a controlled democracy that is being adopted by the chief minister. म्हणजे कितें तोच उलयतलो दुसऱ्यांनी उलोवप ना पयलीं डिस्कशन ऑन बजेटूच ना ताजे मागीर कितें की कोणें कितें उलोवप आनी लोकांनी कितें आयकप आनी केन्ना आयकप तें पसून तो कंट्रोल करता. दीस इज द फर्स्ट टायम दीस इज हॅपन. पयलीं तें कितें तें वोट ऑन अकाउंट म्हणटा ते घेताले बिकॉज हेल्थ वॉज बॅड. नाव दीस इज बिकम अ स्टँडर्ड प्रॅक्टीस. तशेंच जालां न्ही. सो बजेटान आय डोंट सी एनीथिंग. बजेट आज प्रेझेंट करतो आज करना आज जर प्रेझेंट करतालो जाल्यार 3 दीस मेळटाले. एक्स्टॉर्शनाचेर आमी एक कॉलिंग एटेन्शन मोशन घातला. एक्स्टॉर्शन एंड प्रॉस्टिट्यूशन दोनूय हाजेर इन द नॉर्थ गोवा बीच बँड जर कॉलिंग एटेन्शन मोशन आयलें बरें आहा. जर येना जाल्यार वी वील बी फोर्स टू मूव एन एडजर्नमेंट मोशन टुमोरो.